11,000 रुपये महर के एवज मैंने आपका निकाह नाजिया से किया, क्या आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। कट्टी की वकालत में नूर अहमद और अमजद शाह की शहादत पर 11,000 रुपये महर के एवज मैंने आपका निकाह जबीना बानो होंडे कट्टी से किया, क्या आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। सहाना सैयद से किया, क्या आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। पांचवें हैं सज्जाद इकबाल शाह। अकबर खान की वकालत में बशीर नायक और रसूल मकामदार की शहादत पर 5,786 रुपये महर के एवज मैंने आपका निकाह सैलून शाह से किया, क्या आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया। बारकल्लाहु फीक। واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا बधाई देता हूं। और एक सब जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मेरे दोस्त श्री मौलाना इब्राहिम जी और उनकी फैमिली और उनके सभी रिश्तेदार, उनके फ्रेंड्स, जिन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके एक नया ट्रेंड सेट किया है मुस्लिम समाज में, इसलिए उनको भी मैं दिल से बधाई देता हूं। ये एक अच्छी बात है जहां सामूहिक विवाह करते हैं, दूल्हा और दुल्हन बंधन में बन जाते हैं, और मुझे गारंटी है कि अल्लाह के दरबार में मौलाना इब्राहिम को काफी खुशियां मिलेंगी, उनको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। धन्यवाद। तुम्ही जाणा आसतले आयचे जे भाशेन त्रास जाता, लग्न जावपाक, पैशाची क्रंच आसता, फायनान्शियली प्रॉब्लेम आसता, तेका लागून आमी डिसायड केलें की जे कोण एज जाल्ली आसा, कोणाची चलीची एज जाता, चल्याची एज जाता, तेंचे कडेन फायनान्शियली प्रॉब्लेम आसता, तेंचे लग्न फिक्स जावन आसता, लग्न जायना कितें कारणा खातीर, तें कारण पयस करपा खातीर आमी सगळ्याक बरोबर हाडून एक जमात इस्लामीक आमी बरोबर घेवन एक अशें डिसायड केलें की एक मास मॅरेज फर्स्ट टायम हिस्ट्री भितर गोंया भितर करया अशें। सो ही ट्रेंड हांवें 2017 भितर मँगलोर केल्ली कर्नाटका भितर, तातूंत 44 पेर आशिल्ले, जोडी आशिल्ली, तातूंत 40 हिंदू, 2 क्रिश्चन आणि 2 मुस्लीम आशिल्ले, ते सर्व धर्माचे। सो हांगा आमी आतां फर्स्ट टायम मुस्लिमाचे केला, आयज 15 जोडीचे आमी ही लग्न ऑर्गनायज केला, शादी ऑर्गनायज केला, आणि फुडें आयज मुगे ग्रँड चिल्ड्रनाचे, ग्रँड सन अँड ग्रँड डॉटराचे बर्थडे आसा, कळ्ळें तुका, नातू आनी नातीचे बर्थडे 10 तारखेचे। सो 10 तारखे दीस आमी हे ट्रेंड अशें चालू दवरतले पूण अशी म्हजी एक अपेक्षा आसा, आनी देवा कडेन मागून घेता की ही मुगे कितें स्वप्न ते पयलो आसा तो परतें येते वर्सा 10 तारखेक 2027 10th जून आमी परतें करतले अशें म्हाका एक अपेक्षा आसा। आज तुम्ही कितल्या जाणांची केल्या लग्न? आयज 15 जोडी आसा, 15 जोडी। किंतु आयज आमचे एक थायलंडचे एक बायर आसा, NS सी फूड, जे म्हजे कडेन मॅक्झिमम बिझनस करता, ते येवपा आशिल्ले, तांकां येवपा मेळना म्हूण ते तांचे वटेन
प्रत्येक जोडीक 63,500 रुपीज डोनेट केला, म्हणजे गिफ्ट केला. ते टोटल $10,000 ते म्हाका काल फोन सांगला. म्हजे वयल्यान तुमी ते जोडीक दिवपाचे. $10,000 इक्वल टू 9,50,000. इट इज डिवायडेड इंटू 15. सो 63,500 एडिशनल कॅश. आणि आम्ही 9.3 ग्रामाचे एक नेकलेस दिला चलीक. आणि चल्या आणि चल्याक कपडे दिला, जे कितें गरज पडटा वॉच बीच कितें आसा ते. आनी शादी सुद्दां ही लग्न बिदी केला पळय, लॅविश केला. आमी कांय तो कॉम्प्रोमायज केला. म्हणजे भुरग्याची शादी करता पळय अशें केला. कित्याक म्हणजे खंयच आमी खर्च करपाक कॉम्प्रोमायज केला. कित्याक तांकांय कोण लग्न जाता तांकां दिसपाक जायना की ही गरिबाची शादी काय हेची अशें दिसपाक जायना. मॅसिव 4-4.5 लोकांचो जेवणाचो बंदोबस्त केला. आनी खुबशे आमचे हिंदू भाव, क्रिस्तांव भाव तांकां सगळ्यांक आपयल्ले आसा. ते सगळे येतले. म्हाका खात्री आसा, कित्याक इब्राहिमान सबंद गोंया भितर एक नांव दवरलो आसा तुमचे ते खातीर. जावं दी बरे कामा भितर आमी सदां फुडें आसतले म्हूण हांव देवाचे, अल्लाचे शुक्रिया अदा करता. कित्याक आज देवान दिलो म्हूण आमी करपाक पावला. हे असले फंक्शन हांव कोंकणीन उलयतां. हे असले फंक्शन गोंयांत म्हाका दिसता पयलेंच ना. सो आमी उलयतात तेन्ना मातशे फाटीं फुडें जावन पयलेंच उलयतात अशें. पुणून इब्राहिमान आपले चल्याचे वाडदिवसाच्या दिसाक समाजा खातीर एक बरें कॉन्ट्रिब्युशन केल्लें आहा. सैदी म्हाका म्हणटालो आतां, इब्राहीम म्हणटा मनान बरो, मातसो केन्ना केन्ना तोंडान उलोवन खंय फेल जाता. आनी फेल म्हळ्यार कितें, ताजे लोकांचे दोळे फुट्टात. पुणून मनान जो बरो आसता तो दुसऱ्याक बरें सदांच चिंतता, समाजा खातीर बरें चिंतता. आनीक लग्न जावप म्हणटा तें फक्त एक सोशल कॉन्ट्रॅक्ट न्ही. लग्न जावप म्हणल्यार एक इन्स्टिट्यूशन तयार करप. आनी तें इन्स्टिट्यूशन तयार करून एक बरो समाज घडोवप. आनी जो समाज असो घडोवप जो प्रोग्रेसीव आसता. मुसलमानां मदीं आज इशू असो आसा की एक टॉलरन्स आनी एक सिंक्रॅटीक कल्चर, म्हळ्यार सर्व धर्म समभाव, हो जो सगळ्या मुसलमानांक जाय तो आमकां सरकार दिवंक सोदना. मुसलमानाचे वाटेक येवन ते बरे भशेन जंय आसा थंय तांकां नाका थंय डिस्टर्ब करता. अशे टायमार मुसलमानाच्या फुडले जनरेशन एक बरे भशेन करप, तांकां एक सवलत करून दिवप. हे जे कोण पयशेकार, जो धन्यकार, जो आज अल्लान ताका पावला म्हणून तो खंय बरें करपाक पावला, ताणें हे स्टेप घेतल्या. म्हणून आयचे ऑर्गनायझर आनीक बाब इब्राहीम म्हजो मित्र, हाका हांव परबी दितां. आनी हांव मागता देवा कडेन की जी आज कपल ज्यांची मास मॅरेज जाता, ही मॅरेज एक सिंप्लिसिटीचो सिंबल जाता. म्हळ्यार सिंपल मॅरेज, पुणून ताका एक खूब एक तातूंत अर्थ आसा. अर्थ असो की समाज मागता देवा कडेन की तांचें बरें जावं, तांचे एक बरो घराबो घडोवं, तांकां बरीं भुरगीं जावं आनी एक बरो समाज घडोवंक तांचें कॉन्ट्रिब्युशन जावं. हें जावपा खातीर हांवूय बी देवा कडेन मागतां की आयचे हे कपलांक बरी शांती मेळूं, तांकां तांचो बरो फुडार जावं आनी एक बरें गोंय घडोवपाक तांकां देवान स्टेप्स बरे घेवपा खातीर आदार दिवं. मुसलमान समाजाक हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की गोंयचो सरकार कितेंय जावं, पुणून गोंयांत खूब असे दुसरे लोक आहात, हिंदू आसा, आमचे सारखे हिंदू आहात जे मानतात की मुसलमान म्हणटा तो गोंयकारपण राखपाक फुडें आसा. मुसलमानाचेर अन्याय जावपाक आमी दिवचे ना. मुसलमान एक बरें गोंय घडोवपाक आमकां बरोबर जाय. आमी तांकां सगळे चान्सीस दितले आनीक बरे भशेन सद्भावना राखपाक मुसलमान समाजाचे कॉन्ट्रिब्युशन आहा. मुसलमान समाजान आपले फक्त जातीचे आनी धर्माचे चिंतूंक ना. हांव खूबदां हें सांगता की हांव पयलेंदां आमदार जालो तेन्ना आमच्या फातोर्डा मतदारसंघात मुसलमान ऑप्शन आसतना मुस्लीम समाजान म्हाका मत मारल्यार म्हाका आमदार केलो.
आनी हांव केन्नाच विसरूंक शकना. जात पांय म्हणटा ते कॉन्सेप्ट एक ऑप्शन आसतना मुस्लीम समाज आमचे बरोबर रावलो. हांव मुस्लीम समाजा बरोबर सदांच आसतलो. इतलेंच उतर दिता. म्हाका हांगा आपयलो 2 उतरां म्हजी आयकली म्हणटकीर